खाजगी विद्यापीठ येवपा आशिल्ल्या थियेच्या खारगली वाड्यार बिबट्याचो वावर वाडला। एके वटेन सरकार ह्या जाग्यार खाजगी विद्यापीठ हाडूंक सोदता आनी दुसरे वटेन हांगसर रानवटी जनावरांचो अधिवास आशिल्ल्यान हो वाठार सैमाचे दृश्टीन संवेदनशील जावन आसा। थियेच्या खारगली वाठारांत खाजगी विद्यापीठ येवपाचें आसा। थिये कोमुनदादीन ह्या विद्यापीठाक जमीनूय दिल्या, पूण थळाव्या लोकांचो ह्या विद्यापीठाक खर विरोध आसा। झाडां आनी दोंगर कातरून जावपी उदरगत आमकां नाका म्हूण थियेच्या लोकांनी ह्या विद्यापीठाक खर विरोध केल्लो। आतां तर हांगसर बिबट्याचो अधिवास आशिल्ल्याचें दिसून आयला। ताका लागून हो वाठार सैमाचे दृश्टीन सामकोच संवेदनशील आसा, तेन्ना सरकारान ह्या विद्यापीठाचो परतून एकदां विचार करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। आमदार अपात्रतायेचो निवाडो दिवपाक सभापतीन चड वेळ घेतलो। हो निवाडो सोंपेपणी दिव येतालो, पूण तो सभापतीन दिवंक ना, कित्याक तर आयचे घडयेक सभापती स्वतंत्रपणान निर्णय घेवंक शकना। ताका आपल्या पक्षाचो फुडार पळोवनूच निवाडो दिवचो पडटा। ह्याय सभापतीन तेच केला अशें आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोज सांगता। तशेंच कोर्टा कडल्यानूच ह्या प्रकरणाचो योग्य निवाडो येवपाक शकता अशें ताचें म्हणणें। दे देणलो देणलो पावस शेणलो अशें म्हणीत नाचत गाजत पारंपारीक देणलो दळे सावड्ड्या व्हडा उमेदीन मनयलो। देणलो म्हणजेच पाडव्याचो एक भाग। ह्या दिसा गायची पुजा करतात। कृष्ण म्हणजेच गोरवां राखण्यांचो देव घराघरांनी वचून धान एकठांय करतात। गांवां भायल्यो वायट गजाली गांवांत येवच्यो न्हय हो देणलो मनोवपा फाटलो हेतू। पळयात पारंपारीक देणलो। पणजे कदंबा बस स्टँडाचो एक्झिट पॉयंट येरादारी खातीर धोक्याचो जाला। बस स्टँडांतल्यान भायर सरपी बसींक लागून फोंड्या आनी मडगांवच्यान येवपी गाडयांक धोको निर्माण जाला। बस स्टँडावेल्यान येवपी गाडयो स्पिडीन आसतात, ताका लागून हांगा अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा। तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ही समस्या सुटावी करची अशी प्रवाशांनी मागणी केल्या। हो गोंयची राजधानी पणजे बस स्टँड। ताचो एक्झिट पॉयंट पळयलो जाल्यार आंगार कांटो येतलो। इतल्या भयानक तरेन बसकार थंयच्यान बसी व्हरतात ते पळयात। सध्या हो एक्झिट पॉयंट येरादारी खातीर धोक्याचो जाला। बस स्टँडांतल्यान भायर सरपी बशी स्पिडीन येतात, ताका लागून फोंड्या मडगांवच्यान येवपी गाडयां मदीं अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा। तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची अशी प्रवाशांनी मागणी केल्या। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें गोशाळेक भेट दिवन गायीची पुजा केली। गायीची सेवा म्हळ्यार देवाची सेवा आनी तातूंतल्यान मेळपी आनंद आगळो वेगळोच आसता अशें तांणी सांगलें। लोकांनी आपल्या गायांक रस्त्यार सोडनासतना ताचे योग्य जतनाय घेवपाची गरज आसा आनी हे खातीर सरकार 4 गायांक खातीर दिसाक 150 ते 600 रुपया अनुदान दिता। ताचो फायदो घेवन गायी मोगींनी गायांची सेवा करची। सरकार सगळ्या तरेची मजत दिवपाक तयार आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें। पाडव्याच्या निमतान गोशाळेन मुख्यमंत्र्यान गायांची पुजा करून गायांची जतनाय घेवपाची बरी बुद्धी गोंयकारांक मेळची अशी प्रार्थना केली। एडगी गोरवां ही एक व्हडली समस्या निर्माण जाला आनी सरकार वेगवेगळ्यो उपाय येवजण करून हाचेर मात करपाचो यत्न करीत आसा। पूण जांचे कडेन गोदन आसात ताणें गोरवां रस्त्यार सोडची न्हय हाची जतनाय घेवची अशें ताणें म्हणलें।
शाळांनी चलयां खातीर वेगळी शौचालयां दिवपाच्या मळार गोंय पयल्या क्रमांकाचेर. 12 वर्सां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशांक गोंया सयत दिल्ली आनी चंदगड ह्या निर्देशांक बरे तरेन पाळो दिता अशें कळटा. पावसाळो सुरू जातकच आमी सदचे परस उणें उदक पिवंक लागतात. हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता. डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी घुंवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामिणी सारकिल्लीं दुयेंसांय वाडूंक लागतात. कुडीक प्रथिनां आनी जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता. दिसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पिवप खूब गरजेचें. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचें जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा. आमी उदक उणें पियेल्यार आमची कूड वेगवेगळे संकेत दिता. समस्या निर्माण जाता जाचो भलायकीचेर परिणाम जावपाक शकता. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाल्यार स्मृती भ्रंश जावंक शकता. ताका डिमेन्शिया वा अल्झायमर अशें म्हणटात. डिमेन्शियांत मनशाची याद दुबळी जावंक लागता. जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातात तितलेच तांकां डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. मनशाची याद, विचार आनी समाजीक क्षमतायेचेर परिणाम करपी दुयेंस म्हळ्यार डिमेन्शिया. धुम्रपान, वायट आहार, उदासीनताय आनी तकलेक गंभीर जखम जावप हे ह्या दुयेंसाचे धोक्याचे घटक. हातूंतल्यान बचाव करपाक हें करात. आपलें मन सक्रीय दवरात. धुम्रपान करूं नाकात. विटामीन डी घेयात. दर दिसा व्यायाम करचो आनी आहाराची जतनाय घेवची. तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी वेवसायीक एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरांत व्हड प्रमाणांत वाड केल्या. शुक्रारा देशांत 19 किलाच्या वेवसायीक गॅस सिलिंडराचे दर 62 रुपया मेरेन वाडयले. जाल्यार दुसरे वटेन घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरांत कांय बदल करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान सरकारान भगवान बिरसा मुंडा गौरव यात्रेचें आयोजन केलां. ही यात्रा पेडण्यां ते काणकोणा 15 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सुरू आसतली. ह्या रॅलीचो समारोप सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री दुर्गादास मुयोइके हाजीर आसतले.
सरकारी नोकरीचे हायस दाखोवन लोकांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी पुजा नायक प्रकरणाक आतां वेगळे मोडण आयला। ह्या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकारान कुंकळे माड्डोळ वाठारांत गोळ घेवन आत्महत्या केल्या। ह्या प्रकरणाची चौकशी उपरांत तो बेपत्ता आशिल्लो। सरकारी नोकरीचे हायस दाखोवन लोकांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी पुजा नायक प्रकरणाक आतां वेगळे मोडण आयला। ह्या प्रकरणात दुबावीत आशिल्लो फोंडे केरीचो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकारान घोळ घेवन आत्महत्या केल्या। लोकांक तोपी घालपाच्या प्रकरणात पुलिशेन 2 फावटी आफोवन ताची चौकशी केल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा। तशेंच ताचे कडेन आशिल्ली स्कूटर खंय पुजा नायकाच्या नांवार आशिल्ल्याचें कळटा। जीटीडीसीन दूधसागरार ऑनलायन जीप काउंटर सुरू केल्ल्यान थळावे जीप ऑपरेटर्सांचे सांखळी उपोशण। शेनवारा सकाळी दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांनी सांखळी उपोशणाक सुरवात केली। तांची मुखेल मागणी जीटीडीसीन दूधसागरार ऑनलायन पद्दतीन सुरू केल्ले रजिस्ट्रेशन रद्द करचे। कुळा मोठ्या प्रमाणात पोलीस फोर्स उपरांत आदलो आमदार आनी खासदार विनय तेंडुलकरान मुख्यमंत्र्या बरोबर फोनार उलोवन तात्पुरती सिस्टाई केली। थळाव्यांच्यो जीपी ऑफलायन पद्दतीन उपरांत दूधसागरार सोडल्यो। दर वर्सा प्रमाण गोयच्या क्रिस्तांव भाव भयणांनी ऑल सोल्स डे पाळ्ळो। आयच्या दिसाक सिमेत्रीन वचून त्या संवसारांतल्यान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांचो उगडास करतात। दर वर्सा नोव्हेंबर 2 तारखेक क्रिस्तांव भाव भयणां ऑल सोल्स डे पाळटात। संवसारांतल्यान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांचो उगडास करपाचो हो दीस। सिमेत्रीन फुलांची सजावट करून मेणवाती पेटोवन प्रार्थना करतात। मरण आयिल्ल्या आपल्या घरच्यांक याद करून तांकां आर्गां ओंपपाचो हो दीस। स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करीत विनोडेचो श्रेया रवी नायक करता विंगड भाजयांची शेती। सरकाराच्या येवजण्यांचोय घेता लाभ। एके वटेन गोंयकार आपल्या पारंपारीक वेवसायाकडल्यान पयस वता आसतना कोविड काळांत जाल्ल्या परिणामाक लागून आतां परतून एक फावट स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करतना गोंयकार पळोवपाक मेळटात। चिवय विनोडेचो श्रेया नायक हो आपल्या घरकाराच्या आदारान आपल्या बागायतीन विंगड प्रकाराची भाजी रोवन वेवसाय करता। तवशी वालीची भाजी, तांबडी भाजी, 2 तरेची काराती मिरसांगो रोवन ताचे बरे पीक तो घेता। सरकाराच्या येवजण्यांचो खूब आदारूय ताका मेळटा अशें शेतकार रवी नायक सांगता। गोमंतक गोसेवक महासंघ संचालित सिकेरीच्या गोशाळेन गोरवांचो पाडवो व्हडा उमेदीन मनयलो। गायीची पुजा केल्या उपरांत 4055 गोरवांक पोळे भरयले। मये पंचायत वाठारांत येवपी सिकेरी आशिल्ले गोशाळेंत वेगवेगळ्या वाठारांतली हेडगी आनी अपघातग्रस्त मेळून 4055 गोरवांचो आस्पाव आसा। ह्या गोशाळेंत ह्या गोरवांची कुयदाद करतात। दर वर्सा ह्या गोशाळेंत गोरवांचो पाडवो परंपरे प्रमाण मनयतात। गोरवांच्या पाडव्या निमतान गोशाळेंतूच पोळे काडिल्ले। आप मजत गटांच्या बायलांनी हे काम केले।
महारानांत बसून पोळे आनी चटणीचो आस्वाद घेतना मेळपी उमेद वेगळीच आसता. गोरवांच्या पाडव्यांची ही परंपरा कांय कडेन बंद जाल्या, मात दिवचल तालुक्यांतल्या मये गांवांत अजूनय राखड्यांची ही परंपरा चालू आसा. आयज लेगीत गोरवांची पुजा केल्या उपरांत शेतकार महारानाचेर वचून पोळे, चटणी, मटण वा चिकनाचो आस्वाद घेतात. मये गांवांतले हे पारंपारीक शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहासीक आसा. राखड्यांचो पाडवो म्हणून ही परंपरा चलत आयल्या. अजूनय शेतकार ही परंपरा पाळत आयल्यात. वर्सा प्रमाण अंदूय शेनवारा सकाळी मयेच्या शेतकारांनी वडण्यार वाठारांतल्या मळार हे सुवातेचेर एकठांय बसून चटणी आनी पोळ्यांचो आस्वाद घेतलो. ल्हान भुरगीं उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. पोळ्यांचो आस्वाद घेतल्या उपरांत देवाक गाराणें घातले आनी शेतकारांनी घरची वाट दिल्ली. भुरगे उमेदीन वांटेकार जातात देखून ही परंपरा फुडें चलतली अशी आस्त जाणट्या शेतकारांक आसा. दिवचलच्या भितरली पेटेंतल्या श्री शांतादुर्गेच्या मठ मंदिरात लक्ष्मीनारायण पूजन उत्सवाक दबाज्यान सुरवात जाल्या. बुधवार मेरेन हो उत्सव मनयतले. मजगतीं शुक्रारा रातीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत आनी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी लक्ष्मीनारायण देवतांचें दर्शन घेतलें. शुक्रारा सांजे लक्ष्मीनारायण पूजन उत्सवाची अंदूची मानकरी तारा विजय सरदेसाय हांच्या घरा श्री लक्ष्मीनारायण देवतांच्या मुर्तीचें आगमन जालें. उपरांत विधिवत पूजन जालें. आरती आनी हेर कार्यावळी जाल्या उपरांत रातीं लेझीम आनी बेणाच्या तालाचेर श्री लक्ष्मीनारायण देवतांची मुर्ती भितरली पेटेंतल्या श्रीमठ मंदिरांत व्हेली. थंय पूजन जालें. लक्ष्मीनारायण पूजन उत्सवा निमतान मठ मंदिरांत बुधवार मेरेन वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. शुक्रारा उत्तर गोंयांतल्या कांय भागांनी लायट नाशिल्ल्यान लोकांक लक्ष्मीपूजन काळखांतूच मनोवचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भुंयगत वीज केबलिंगांत अडचण आशिल्ल्यान ही समस्या उप्रासली. हाका लागून थळावे बरेच बेजारिल्ले. हे विशीं वीज खात्याक कळयल्या उपरांत वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी केबलिंगाच्या दुरुस्ती कामाक हात घालो. लायटीची पुरवण सुरळीत चल्ल्याचें कळटा. बेगीनूच ह्या समस्येचेर कायमचो तोडगो काडचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. सादारणपणान दिल्लींत वाऱ्याचो वेग वराक 2.5 किलोमीटर आसता, पूण काल दिल्ली 4 पटींनी म्हळ्यार वराक 12 ते 16 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवताले. हाका लागून दिल्लीचें प्रदूषण उणें जालें. दिल्लीचो AQI हे खेपे 339 नोंद जालो. अशें आसून लेगीत दिल्लीची हवेची नोंद सामकीच वायट वर्गांत जाल्या. अंदू दिवाळीच्या दुसऱ्या दिसा देशांतलो सगळ्यांत वायट हवेचो दर्जो हरियाणाच्या अंबालांत 377 आनी पंजाबांतल्या अमृतसरांत 350 इतलो नोंद जाला. उपरांत दिल्ली 339, दिल्लीक लागीं आशिल्लो गाझियाबाद 306 आनी गुरुग्राम 309, सोनीपत 290, फरीदाबाद 202, नोयडा 274 आनी ग्रेटर नोयडा हांगा 258 इतलो नोंद जालो. केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 265 शारांतल्या हवेच्या दर्जाचें परीक्षण केलें. ऑक्टोबर 2024 हो 1901 उपरांत हवामान खात्यान नोंद केल्लो सगळ्यांत उश्ण म्हयनो. रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत येरादारी धोरणांत 2 म्हत्वाचे बदल चालीक लायतले. 2025 वर्सा सावन हलेक खाजगी आनी भौशीक वाहनां खातीर नवे मानक थारायतले. जड वाहनां खातीर 2026 सावन नवे नेम लागू जातले. केंद्र रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हाका लागून गंभीर जखमी जावप आनी अपघातांत मरण येवप्यांचो आंकडो उणो जातलो. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 31 मार्च 2025 उपरांत तयार केल्ल्या हलके वाहनांत फुडल्या आनी फाटल्या सिटां खातीर बेल्ट अलार्म सिस्टम सक्तीची आसतली.
भारतांत मेळपी शूज आनी चप्पल अमेरिकन वा युरोपीय आकाराचे आसात. हाकाच लागून ते आमच्या देशांतल्या लोकांच्या पांयांक पावना. खरें म्हणल्यार अमेरिकन आनी युरोपीय लोकां परस भारतीयांचे पांय रुंद असतात. पूण अमेरिकन वा युरोपीय लोकांच्या पांयांची लांबाय आनी रुंदायेचेर आदारून कंपनीचे शूज आनी चप्पलां तयार करतात. आतां पायतणा खातीर भारतीय मानक तयार करतात. फुडल्या वर्सा सावन म्हळ्यार 2025 वर्सा सावन कंपनी भारतीयां खातीर स्वतंत्रपणान पायतणां तयार करतली. हे खातीर म्हळ्यार भारत हो कोड दवरला. आतां फकत ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साची मान्यताय मेळपाची गरज आसा. पेनकिलर वखदांचो वापर पुराय संवसारभर जाता. हातूंत ओव्हर द कावंटर पर्याय ते प्रिस्क्रिप्शन वखदांचो आस्पाव आसा आनी ही वखदां तकली दुखप, स्नायू दुखप आनी दीर्घकाळ वेदना अशा विंगड समस्या पासून रोखडीच सुटका दिता. पूण पेनकिलर वखदांचो चड वापर वा अयोग्य पद्दतीन वापर केल्यार भलायकेक जायते त्रास जावंक शकता. खास करून पोट आनी मूत्रपिंड हांचे संबंदीत गंभीर भलायकी समस्या निर्माण जावंक शकता. पेनकिलर वखदांचो मुखेलपणान 2 प्रकार आसात. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी वखद आनी एपिओइड्स NSAID दाह उणो करता आनी कुडींतली वेदना दुखणें उणें करपाक मजत करतात. जाल्यार ओपिओइड खर वेदना आनी उणी करपाक मजत करता, पूण हांचो चड वापर केल्यार कुडीचेर गंभीर परिणाम जावं येता. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आतां घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हें हाचें फाटलें मुखेल कारण आसूं येता. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा. तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकता. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जावपाक शकता. देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा. इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो. स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो. सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात. संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा. 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रीय आसतात. मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात.